माथेवाप्रमाणे सुवार्ता अध्याय 18 सक्टावरनी वोडखोन त्या वेळार शिस जेजूसाशी येऊन विसारी लागले, सर्गींच्या राज्यांत सक्टावरनी वोडखोन तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मोदे उबे केले आणि म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, तुम्ही मन बदलून ल्हान भुरग्या परे जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राज्यांत रिकचे नांत. जो कोण आपणाकच खालतो करून ह्या भुरग्या बरे जाता, तो सर्गींच्या राज्यांत व्हरतो जातलो. आणि जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नावे घेता, तो म्हाकाच घेता. पातकाचे संदर्भ सुखयसय. कोणी म्हाका सतमनलेल्या ह्या ल्हाना भितरल्या एकल्याक पातकाक खारान जायत जाल्यार ताच्या गोमट्याक एक दांत्याचे पेड बांदून ताका दर्याचे गुंडायेंत उडयल्यार चड बरें. पातकाक खारान जातल्या संवसाराक हा कथा, तसल्यो संगती घडतल्योच. पूण ज्या मनशा वरवीं त्यो घडतात त्या मनशाक हा कथा. तुजो हात वा पांय तुका पातकाक खारान जायत जाल्यार तो कातरन पयस उडय. दोन हात वा दोन पांय आसोन ससनाच्या उज्यांत तुका उडोवचे प्रास एक हात वा एक पांय घेवन जिवितांत रिकचे तुका कितल्याकी चड बरें. आणि तुजो दोळो तुका पातकाक खारान जायत जाल्यार तो कोंकून काड आणि पयस उडय. दोन दोळे आसोन यमकोडाच्या उज्यांत तुका उडोवचे प्रास एक दोळो आसोन जिवितांत रिकचे तुका कितल्याकी चड बरें. सुकोन गेल्ल्या बोकड्याची वपार. पळया, ह्या ल्हानापैकी एकल्याची सैत बेपारवा करिनाकात, कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या मुच्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात. त्या शिवाय मनशापूत आयला सुकोन गेल्ल्यांक बाचाव करूंक. ही उतरां सडीत आसात. तुम्ही कितें म्हणटात? एक मनशाक 100 बोकरे आसात म्हणया. तांचे मदलो एक बोकरो सांडून वसात जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडून सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वसाचो ना? आणि तो ताका मेळत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगता, सांडून वसानातल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोष पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नास जायनाये म्हूण तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी. सूख आदरलेलो तुजो भाव. तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तू वस आणि ताची सूख तुजे आणि ताचे मोदे गुठान ताका दाखोवन दी. तो तुका ऐकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें फाटी हाडलोय म्हूण जालें. पूण तो तुका ऐकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगाता आपोवन व्हर. कित्याक खरी एक फिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसोन रुजू करूंक जाय. आणि तो तांकांय ऐकना जायत जाल्यार सगळी संगत सभेक कळय. आणि तो सभेकी ऐकना जायत जाल्यार
तो एक अनुभवर्त्या बरे वासुंका घरा बरे म्हूण लेखून ताका सोडनो सोड बांदूंक आनी सोडूंक पदवे देखून सतस हांव तुमकां सांगता जे कितें संवसारी तुमी बांदतात ते सारकी बांदून आसतले आनी जे कितें संवसारी तुमी सोडयतात ते सारकी सोडून आसतले त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले दोग जण एक मनाचे जावन खंयची एक वस्त मागतेत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो जंय दोग वा तेग म्हजे नांवे सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मोदगात भावा भयणी मोदलें बोगसाणें तो पेद्रोन जेजूसाशे येवन विचारलें सोमिया म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका बक्षी जाय 7 फावटींगी जेजून ताका जाप दिली 7 फावटी न्हय भागार 770 फावटी बक्षी नातलेल्या साकराचे वपार सर्गींचे राज्य अशें म्हणयत एक रायान एक फावटी आपल्या साकरा लागचे लेख घेवंक कशी वेली लेख घेवंक धरलें तितलेंच करोडांनी ताका देवे आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातलें देखून ताका ताचे भायले भुरग्यांक आनी ताचे म्हूण आसलेलें सकड विकूंक जाय म्हूण ताच्या धन्याची हुकूम जाली तो साकर धन्याच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परती लागलो धनी साकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करून ताका वसोंक सोडलो पूण हो साकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकर ताणें हाका 100 रुपये देवे आसले ताणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हणलें म्हाका देवे आसा ते आतांच फारीक कर तो सांगाती साकर हाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परती लागलो पूण हो साकर आयकना जालो मात्र न्हय ताणें रीण फारीक करीसर ताका ताणें बंदेंत दवरयलो घडले संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धन्याक कळयली धन्यान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवंक लावन म्हणलें नश्ट्या साकरा तुवें म्हजे लागीं परातलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करी जय आसली न्हय धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवे आसलेले तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्यांचे अधीन केलो आनी तुमी खरीकलो तुमच्या भावाक काळजान थावन बक्षिनांत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो आमेन